घरा मोडून सुमार 4 महिने जाले मात आश्वासन दिल्ले प्रमाण आता मेरेन दुसरीकडे आमच्या मालकीचे घर आसपाक जाय आशिल्ले. मात अजूनही कांयच हालचाल जाल्ली दिश्टी पडना. आदल्या सारकी आपल्या आंगान आता शक्ती उरूंक ना तेन्ना सरकारान आता तरी आमकां जागो दिवन घरां बांदून दिवची म्हूण मागणी घराबी करतात. 4 महिन्या फाटीं ह्या घरांचे डेमोलिशन केल्ले. वाळपयच्या नार्डेक्स गोवा खातीर निलेश परवार. कष्ट केला न्हू आमी आता 15 वर्सां जाली घर बांदून 3 वर्सां लागून बांदले घर जाल्यार काय हे करूंक ना तेणी. इतले निवळ करून इतले कंपाऊंड करून बाय मारून सगळें केलें जाल्यार कांयच तेणी करूं ना न्हू. पाडपाचें आसलें पयलींच पाडपाचें न्हू. आतां पाडून कितें फायदो. आमचे सगळे मार उडयला. इतले कश्ट खावन आमी एकले जोडून अशें करप बरेंच ना. अशें करून कितें फायदो. म्हणजे ती आतां हांव 3 भुरग्यांक पसून घर बांदलें हांवें 3 वर्सां पळय 3 भुरग्यांक पसून घर बांदलें हांवें लोकांचें काम करून. भुरग्यांक सुद्दां म्हाज्या घालूंक ना हांवें बेतीचे. लोकांचे रीण काडले हांवें बँकेचे काडले 2 लाख. म्हणजे तेन्ना तुमकां आमदारान तेन्ना सांगलेलें की आपूण हें लक्ष घालून हें करता म्हणून न्हू. म्हणजे जागो तरी दिता म्हणून. हय आमकां 500 मिटर जागो दिता म्हणून सांगलें आनी तुमकां घरा बांदून दिता म्हणून सांगलें आमकां. तेणी येवन सांगलें ते उतराक आमी रावली न्हू. 500 मिटर जागो दिता 10-10 लाख रुपये दिता. कोण कामाक आसा ती सांगा आमी कामाक लायता अशें म्हणून सांगलें आमकां. तेचो म्हाका विश्वास दिसलो आनी तेच्या विश्वासार बी आजून तागे 2-3 महिने काडले. आज दिता फाल्यां दिता गुळगुळ 6 महिने आसा म्हाज्या घराचे 2 लाखाचे उतरला ते आतां भिजून सगळे गेले. पुत्री माजरां लोकांच्या दारार आसा येवन येवन हांगा वयता घरा कडेन बापडी. हाल सगळ्याचे कोंबडी कुत्री सगळ्याचे हाल जावच पडला. कोण आमच्या समाजाचे सुद्दां कोण हांगा येवंक ना. सरकाराक जाय नाल्यार हो थंय दिवपाचो नाल्यार दुसरी कडेन खंय तरी घेवन दिवपाचो आनी घर बांदून दिवपाचें इतलीच म्हाजी विनंती आसा सरकारा कडेन. बँक आमकां 4 महिने जाले आतां. हांवें वाट पळयली सरकारची. वाट पळयली की तेन्ना म्हाका घराक तरी जागो दितलो घर बांदून दितलो हाची वाट पळयली. म्हाज्यान आतां जाय ना तें खोटो सांग. म्हाज्या जिवाची कश्ट केले मनीस बी तेन्ना हें जोडलें हें भुरग्यांक लागून आपूण खातले भुरगीं म्हाजी चुकांक लागतली. पयलीं परिस्थिती कठीण आसली खूब आमकां. आनी आतां म्हणटा चेड्याक इस्कूल सोड आनी तूं आईक राग म्हणटा. तूं मरता जाल्यार आमकां सगळ्यांक हीच घालाली थंय मार म्हणटा. आमकां आनी फाटीं दवरूं नाका म्हण केली आमकां. 2दा-3दा गेले म्हाका मेळूंक ना तो आमदार. 2दा आर्दे वचून ना म्हूण सांगलें. पणजेसून येयले एकदां घरा कडेन तेचे गेली मागीर मेळपाक तयार ना तो मेळूंक ना तो म्हाका. 2दा मेळ्ळो आनी 2-3दाचो मेळूंक ना तो म्हाका.